गोंयभर उटंगराच्या पावसाक लागून न्हंयांनी उदकाची वाड जाल्ल्यान उदक रस्त्यार पावले। सत्तरी आनी धारबांदोड्या पावसाक लागून थळाव्यांचे हाल। पूल आनी रस्ते उदकापोना। येरादारी अडकून पडिल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत जाल्या। आयज वालपय गोयली पंचायत मुरमण्या गांवांत उदक भरलेलें आसा रोडार। येयल्ल्या वर्सां हांगा उदक भरता। गव्हर्मेंटाक आमी सांगलेलें, परत पंचायतीनूय सांगलेलें हांगा कितें तरी हेजेर तोडगो काडचो म्हणून। अजून पर्यंत कोणीच तोडगो काडलेलो ना। आयज सगळेच जाण आडोन उरता हांगासर। मजगतीं पावसाक लागून सांकळेच्या वाळवंटी न्हंयच्या उदकाची पातळी बरीच वाडली। तुम्ही पळयलां आसतलें की सध्याची उदकाची पातळी जी आहा ती वाडलेली आहा। ह्याच प्रमाणे पळयत जाल्यार सकाळी बऱ्याच पैकी पावसाचो जोर जो आहा तो वयल्या सायडीक घाटाच्या सायडीक लागलेलो। त्या 2 वरांच्या बऱ्या पावसा लागून सांकळेची जी वाळवंटी न्हंय आसली तिका पातळी वाडलेली। सकाळी 3 मिटरच्या मायज जी पातळी आहा ती न्हंयची वाडलेली। आतांच्या प्रमाणे पावसाचो बरोच पैकी रावला त्या हेतूसून पावसाची परिस्थिती सध्या बरी आहा। त्याच प्रमाणे तुम्ही पळयत जाल्यार फाटल्यान जे उदक जे आहा ते उदकाची पातळी सुद्दां देंवल्ली आहा। पावसान बरो नीट धरलेलो आसा आनी आमचे वाळवंटी आयज कुडुंब भरलेले आसा। आतां फ्युचरान चिंता आमकां व्हडलीशी करपाची गरज ना, कित्याक उदकाचो स्त्रोत हो बऱ्या पैकी आनी फुडें सुद्दां आतां पावस येतलो आनी आतां ही नदी तुमकां दिश्टी पडटा ही सारकी म्हणजे सगळ्याक उदक जाल्लें आसा आनी म्युनिसिपालिटी कडसून उदकाचेर थंय उदक गेल्ल्या तें खाली करपाक पंप सुद्दां वापरचे पडले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।